आनी ह्या रेतिरे वेळार फादर अगस्टीन वेल्लोरन कुटुंबा जिविता विशयान शिकवण दिता आसतना मोगाच्या भाव भयण्यांनो, तुमकां समेस्तांक देव बरो दीस हांव मागतां आनी भाग्यवंत कुटुंबाची विंचणार आशिर्वादां तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर हांव मागतां. थोड्या वर्सां आदीं हांव पोट्टा रिट्रीट सेंटराक रेतीर करूंक म्हूण गेलो आनी ही रेतीर जावन आसली इंटरनॅशनल एनिमेटर्स. हातूंत फादर्स, सिस्टरां आनी इतर एनिमेटर्स आसले. आनी ह्या रेतिरे वेळार फादर अगस्टीन वेल्लोरन कुटुंबा जिविता विशयान शिकवण दिता आसतना हे घडी तो आमचे मदें वांटून घेता. तो म्हणटा, एक काजारी कुटुंब आसलें आनी काजारी कुटुंबाचो वडील सदांच तो ट्रेन धरून तो पयस कामाक वयता आसलो आनी ताचें काम जाल्या उपरांत हर एका दीस सांजेर 7 बायले बराबर आनी उपरांत भुरग्यां बराबर आपलो तो वेळ खर्चितालो. आनी एक दीस अशें घडलें, ताचें काम जाल्या उपरांत ताची सदांची 7 वरांची ती ट्रेन ती घरा पावची ताका मिस जाता. आनी मिस जाल्या उपरांत तो दुसरी ट्रेनाचेर चडटा आनी ट्रेनार चडल्या वेळार सगळोच तो घाबरता, सगळोच तो कावजिणेन भरता, तो घामेता आनी ताचो सांगाती पळयणारी ताका विचारता, कित्याक तूं घामेताय? तो म्हणटा, म्हजी बायल शीक आसा, पिडेस्त आसा, तिका अल्झायमर्स सिकनेस आसा वा ताका उगडास उरना, तिका उगडास उरना. आनी तो म्हणटा, तूं कित्याक भियेताय? ना, तो म्हणटा, काजर जाल्ल्या दिसा म्हज्या बायलेक हांवें भास दिल्ली, हर एका दिसा सांजेर 7 उपरांत हांव तुज्या बराबर रावतलो. आनी आज सुमार 25 वर्सां पाशार जालीं, पयले फावटी आज हांव हें उतर म्हणटा. भाग्यवंत सॉ पॉल दुसरो म्हणटा, फ्युचर ऑफ द वर्ल्ड इज इन द हँड्स ऑफ द फॅमिली. फुडारलो संवसार कुटुंबाच्या हातांत आसा. आनीक मार्क्स वेबर सोशलिस्ट म्हणटा, फॅमिली इज द वेब ऑफ द सोसायटी. कुटुंब जावन आसा समाजाचो अविभाज्य अंग. क्रिस्तांव धर्म आमकां शिकयता, येवक्रिस्त जावन आसा क्रिस्तांव जिविताचो उगम आनी केंद्र, जाल्यार कुटुंब जावन आसा क्रिस्तांव जिविताची बुनयाद. आनी हेच म्हूण धरून आमी पळयता भाग्यवंत सॉ पॉल दुसरो आपलें पोस्ट सिनोडल एक्झॉर्टेशन फॅमिल्यारिस कॉन्सोर्सियो नंबर 17 तो म्हणटा, फॅमिली बिकम वॉट यू आर. तूं कितें जावन आसाय तें तुजें कुटुंब जावन आसा. आनी ह्या दिसा, आयच्या दिसा आमी नियाळचो विशय जावन आसा. काजार एक आपोवणें, एक शाश्वत सल्लो आनी एक कुरपेची चर. तर हो पयलो विशय आमी समजूंक प्रयत्न करया. काजर एक आपोवणें. ऑक्टोबराची 21 तारीख 2001 इस्वींत भाग्यवंत सॉ पॉल दुसऱ्यान पोलंडाच्या एका काजारी जोड्याक पवित्र सभेन पयले फावटी सांत म्हूण पासारलें. आनी हें सांत जावंक कितें विशेशता तांचे थंय आसलें. ह्या काजारी जोड्याक 3 भुरगीं आसलीं आनी हें काजारी जोडें आयतारा दोतोन शिकयच्यांत आपलो वेळ खर्चितालें. सांगातच समाजाच्या सेवेंत ती जायतो वावड काम करत आसली. आनी 304 भुरगें तांकां ती स्त्री गर्भेस जाताना डॉक्टर तिका म्हणटा, हें भुरगें समाना, देखून तुमी ताका अबॉर्शन करूंक जाय. आनी ही भाग्यवंत जावन आसली. क्रिस्तांव भावार्थान ती वाडलेल्यान हे डॉक्टराची सल्हा ती चड गंभीर रितीन घेनात, भावार्थ ती मुखार घालतात आनी ह्या भुरग्याक जल्मा हाडूंक ती प्रयत्न करतात. चरित्र आमकां सांगता, हें भुरगें तांकां चवथें जल्मता, अशें प्राय जाता आनी आवय बापूय मरतात. आनी हें एक उंचलें उदाहरण घेवन भाग्यवंत सॉ पॉल दुसरो ह्या आवय बापायक सांत करच्याक एक संभ्रम चलोवचे आसतना वॅटिकनांत हें आवयन एक पत्र बरयल्लें आनी 4 भुरगीं आसलीं. हे 4 भुरग्यां मदें 2 भुरगे फादर्स जाल्ले आनी इतर आसलीं. आनी तेन्ना तें पत्र तो काडटा आनी वाचता आनी आवयन अशें भुरग्यांक बरयलें, पवित्र सभा तुमकां कितें शिकयता त्या प्रमाणे तुमी चलात. भावार्थ तुमकां कितें शिकयता त्या भावार्था प्रमाणे तुमचें क्रिस्ती जिवीत जियात. आपोवणें म्हळ्यार कितें? आपोवणें म्हळ्यार संक्षिप्त रितीन आपोवचें म्हूण अर्थ. पूण धार्मीक रितीन देवान मनशाक विशेष उद्देशाक आपोवचें म्हूण अर्थ. संप्रायीक तरान
हे उतर केवळ याजकांच्या आणि धार्मिकांच्या आपोण्याक सीमीत जावन आसलें, पूण क्रिस्तांव आपोणे जेजूच्या मिस्ती कुडीचे सांदे जावन ताच्या सोडवणेच्या कामांत भाग घेवचें जावन आसा. पवित्र पुस्तकाचे उल्लेख आमकां अशें म्हणटात. जॉन सुवांजेला 15:16 जेजू म्हणटा, तुमी म्हाका विंचूंक काडूंक ना, हांवें तुमकां विंचून काडल्यात. आनी आमच्या आपोवण्याचो मुख्य उद्देश जावन आसा देवाची स्तुती करचें, देखीवंत जिवीत जिवचें आनी जेजूच्या साल्वासांवाच्या वावरांत भागीदारपण आमी घेवचें. देखून भाग्यवंत आल्फोन्सोस लिगोरी म्हणटा, आवर रिडम्पशन डिपेंड्स ऑन आवर वोकेशन. आमची सोडवण आमच्या आपोवण्याचेर होंदून आसा. आनी म्हूण धरून आर्च बिशप फुलटन जे शीन म्हणटा, डोंट ट्राय टू लीव युअर वोकेशन बट लीव फॉर युअर वोकेशन. तुज्या आपोवणे तूं जिये नाका, पूण तुज्या आपोवण्या पासून तूं जिये. आनी हाचे उंचलो अर्थ वा समजणी आमकां दिवचे खातीर भाग्यवंत पावलो कोरिंथीकांक बरयल्लें पयलें पत्र अध्याय 7, 17 आनी 24 म्हणटा, संवसारांत देव विविध लोकांक विविध आपोवणी दिता. याजकपणाचे आपोवणे, धार्मीक जिविताचे आपोवणे, आंकुवारपणाचे आपोवणे आनी काजारी जिविताचे आपोवणे. देखून आमी म्हणटा फॅमिली इज अ डिवायन कॉल. हर एक कुटुंब जावन आसा एक देवाचें आपोवणें. भाग्यवंतपण केवळ मठवाशींक, धार्मिकांक आनी याजकांक सीमीत जाल्लें म्हणलें पवित्र सभेंत लोक चिंत आसले, पूण काजारी कुटुंबाक सयत तें आज एक भाग्यवान जिवीत जिवचें साध्य आसा म्हणलें पवित्र सभेंत वा कुटुंबां जिवीत आज आमकां रुजू करता. आनी ह्याच खातीर फॅमिलियारीज कॉन्सोर्सियो पोप जॉन पॉल दुसऱ्याचे परिपत्र नंबर 56 म्हणटा, मॅरेज एज अ सॅक्रमेंट ऑफ म्युच्युअल सॅक्टिफिकेशन. काजारी साक्रामेंत एकामेकाक पवित्र करचो साक्रामेंत आनी एक्ट ऑफ वर्शीप आराधनाचो एक तो साक्रामेंत जावन आसा. Christian spouses and parents are included in the universal call to sanctity. काजारी कुटुंब बी भाग्यवंतपणाच्या ह्या एका पंगडांत मेळ्ळेला म्हणलेलो उल्लेख वा विवरण ताणें आमकां दिला. देखून कुटुंब एक देवाचें येवजण जावन आसा. हेंच आमी वाचना उत्पत्ती पुस्तक अध्याय 1:26. देवान दादल्याक आनी स्त्रियेक रचतना तांकां दादलो आनी स्त्री करून रचलें. आनी उपरांत मुंदोरान आमी पळयता देव म्हणटा, वाडा आनी चडा संवसार बरा. आनी आकाश जॉन पॉल दुसरो ताणें 1994 कुटुंबाक एक पत्र बरयल्लें आनी त्या पत्रांत तो म्हणटा, मॅरेज एंड फॅमिली आर अ ट्रू वोकेशन्स. काजार आनी कुटुंब एक नीज आपोवणी जावन आसा वीच कम्स फ्रॉम गॉड. देवातावन ते येता आनी इज अ ट्रू अपोस्टलेट. एक नीज मिसांव जावन आसा आनी हें लायिकांचें मिसांव जावन आसा म्हणलेलो तो आमकां उल्लेख करता. जेजू मनीस जावन कुटुंबांत जल्मल्लो. पयलें ताणें आसर्यें कुटुंबाच्या जाग्यानच विशेश रितीन कानान ताणें केल्लें आनी उपरांत काजर मोडूंक जायना म्हणलेलो उल्लेख तो करता. माथ्यू सुवांजेलो अध्याय 19 जेन्ना फारिसीव ताच्या लागीं काजर मोडच्या विशयान सवाल घेवन ये वेळार तो म्हणटा, आदी थावनच देवान सांगलां हें देवान घडलां, देखून त्या मनशान मोडूंक जायना. आनी पवित्र सभेची दोतोन नंबर 372 म्हणटा, बाय ट्रान्समिटींग ह्युमन लायफ टू देयर descendants, man and woman as spouses and parents cooperate in a unique way in the creator's work. देवाच्या रचनेच्या कामांत भागीदार जावच्या वरवीं घोव आनी बायल वा पती आनी पतीन आपले विशेष मिसांव देवाच्या रचनेच्या कामांत करता म्हणलेले उल्लेख हांगासर केल्लो आसा. देखून पवित्र सभेची जायती दस्तवेदां वा बरपां आसत. हे कुटुंबाचे जिविता विशयान कुटुंब एक आपोवणें म्हणलेलें आमच्या मुखार उल्लेख केल्ले आमी पळयता. जावं दी कास्ती कन्नोबी पोप पायस 11 1913 ताणें बरयला. उपरांत गौदेम एस्पेस वॅटिकन सेकंडाचे दस्तवेज नंबर 47 to 52 म्हणटा उलयता कुटुंबा विशयान. आनीक पाप साहेब जॉन पॉल दुसऱ्याचें पोस्ट सिनोडल एक्झॉर्टेशन फॅमिलियारीज कॉन्सोर्सियो देस कारितासेस बेनेडिक्ट 16 पोप हाचें परिपत्र आनी निमाणें लुमन फुदेई जें पोप फ्रांसिसान बरयलें. ही सगळीं पत्रां आमकां कुटुंबा जिविता विशयान विवरण दिल्लें आमी वाचता. तर कुटुंबा जिविताची लक्षणां कितें जावन आसात जेन्ना आमी कुटुंब एक आपोवणें म्हणटा आसतना. कुटुंब जावन आसा आमी व्यक्तीचो एकवट.
दोग लोक असतात घोव आनी बायलां आनी ती सांगात येतात आनी तांचेर देव बेसांव घालता अशें तांणी कुटुंब रचतात आनी तेमी एकामेकाक आमी म्हणटा स्वातंत्र्यान तांची कबलात दितात कित्याक काजर कबलाते वरवीं घडटा देखून ह्या कबलातीन तांचे कुटुंब ती आरंभ करतात तांचे तो ह्या कबलाते वरवीं एक बांद रचता आनी बांद मात्र न्हय एक फावटी ती लग्न वा काजर जाल्या उपरांत समाजांत तांकां स्थानमान मेळटा काजर जाल्या उपरांत घोव मेळिल्लो स्थान वा बायल मेळिल्लो स्थान समाजांत तांकां मेळटा मात्र न्हय तांचें महत्वाची जबाबदारी जावन आसा एकामेकाक विस्वासी रावचें आनीक स्वातंत्र्य तांचें बऱ्यान ओपान कुटुंबांचें आनी निमाणें जावन तांच्या ह्या कुटुंबा वरवीं तांणी समाज रचतात ही सगळी जबाबदारी समजून तांचे आपोवणें समजून हर एक कुटुंबांनी आपलें जिबीत जिवंक जाय तितलेंच मात्र न्हय हर एक कुटुंबाक तांची जबाबदारी आमी म्हणटा इंग्लिशान फंक्शन्स आसात आनी हें जावन आसा तांचे हक्क तांची जबाबदारी तांणी बऱ्यान जिवचें आनी आमी पळयता हर एक स्त्रियेची जबाबदारी वा बरेपणा विशयान सिराकाचो ग्रंथ अध्याय 26 आमी वाचता जावं ती भुरग्यांक कशें वाडोवंक जाय सिराकाचो ग्रंथ 16 आमी वाचता आनी निमाणें भुरग्यांची जबाबदारी कितें म्हणलें सिराकाचो ग्रंथ अध्याय 3 1 आनी 16 आमी वाचता मुखार आमी पळयता एकामेकाचो संबंध तांणी वृद्धा करूंक जाय बऱ्यान सांबाळूंक जाय हें आमी वाचता एफेसकारांक पत्र अध्याय 5 21 आनी 30 जावं ती तांचे थंय एकामेका थंय मायामोग रेस्पेद आनी मान हें आमी पळोवंक जाय आनी निमाणें जावन कुटुंबा मदें ताणें एक संबंध वृद्धा करतात केवळ तांचें मात्र कुटुंब न्हय तांच्या कुटुंबांत विविध लोक आसतात जावं ती तांचे वडिलां आसतात जावं ते भाव बांदवपूण हें सगळें ताणें सांबाळ वचूंक जाय आनी हें पळयता आमी जराल रितीन कुटुंब एक आपोवणी जावन आसा दुसरो विशय जावन आसा काजर एक शाश्वत सल्लो कशें समजता सल्ल्या विशयांत आमी जायते वाचता देवान इस्रायल परजे लागीं सल्लो केलो उत्पत्ती पुस्तक अध्याय 12 आमी वाचता देवान अब्राहमा लागीं सल्लो केलो आनी काजारी साक्रामेंत जाल्यार एक सल्लो जावन आसा आनी हो सल्लो कसो आमी समजता हांव इंग्लिशान सांगता परतून कोड ऑफ कॅनन लॉ एकच मातेचो कायदो नंबर 1055 म्हणटा मॅरेज बिटवीन द बॅप्टायज्ड इज अ कॉव्हनंट पवित्र स्नान गेल्ल्या मदें काजर जाल्ले तो एक करार आसता which has been raised by Christ the Lord to the dignity of a sacrament. जेजून तो साक्रामेंताच्या हंताक उबारला by which a man and woman by their personal consent establish between themselves partnership of their whole life and which of its own nature is ordered to the well-being of the spouses and to the procreation and upbringing of children. घोव बायल एकामेका कबलाता वरवीं तांचे थंय मोरा पर्यंत हो संबंध तांणी रचतात आनी ह्या वरवीं एकामेकाच्या बरेपणा खातीर ती वावुरतात मात्र न्हय देवान दिल्ली भुरगीं बाळां मोगान ती स्विकार करतात तर काजर कितें घडटा वा कितें काजर घडटा आनी आमी म्हणटा कबलात काजर घडटा सो कन्सेंट मेक्स मॅरेज आमी म्हणटा आनी ह्या खातीर हें कन्सेंट वा ही कबलात दिवंक हर एका अभ्यर्थी थंय वा चेडो वा चेडवा थंय हे 3 संगती आसचे म्हत्वाचे पयलें जावन आसा आमी म्हणटा ट्रू नॉलेज निसमजणी काजारी साक्रामेंता विशयान तांकां कळीत आसूंक जाय दुसरें तांणी खऱ्या स्वतंत्रान ही कबलात दिवंक जाय आनी मात्र न्हय तिसरें तांकां परिपिकाय आसूंक जाय जावं ती मानसीक परिपिकाय जावं ती कुडीची परिपिकाय जावं ती आत्मीक परिपिकाय आनी हें तिनी आसल्या वरवीं तांणी एक खरें वा सुटावें कबलात दिवंक तांकां साध्य आसा देखून ह्याच खातीर आमी म्हणटा काजर मोडूंक जायना कित्याक काजर एक साक्रामेंत जावन आसा पूण सबारपटी आमी पळयता लोक डिवोर्सा विशयांत उलयतात पूण पवित्र सभा डिवोर्सा विशयांत उलयना थंयसर अनलमेंटा विशयांत उलयतात आनी अनलमेंट कितें जावन आसा अनलमेंट म्हळ्यार थोडे संगते वरवीं काजर जायना जावं ती काजारीक जाता आसतना आमी म्हणटा कॅनॉनिकल फॉर्म काजर जातना जावं ती काजाराची मुणयारी चेडो आनी चेडूं जे अभ्यर्थी दुसरें पॅरीस प्रिस्ट वा प्रिस्ट ऑफिशियल विटनेस आमी म्हणटा काजरा टायमार आनी दोग लोक साक्षी आनी हांचे मदें कोणीय उणेपण आसल्यार जावं ती कबलातीन कितें उणेपण आसल्यार हें सगळें समान ना जाल्यार आमी म्हणटा आदी थावनूच काजर जावंक नातलें जावं ती तांचे थंय थोडे इम्पेडिमेंट्स वा न्यून्यते कितें आसल्यार तें बी तांचें कादर घडच्याक आडखळ जाता म्हणल्यार आमची शिकोवण जावन आसा आनी ह्या खातीर हें कितें उणेपण आसल्यार थंयसर आमी म्हणटा काजर अनल करतात आनी ज्युडिशरी आसा जावं ती ट्रायब्युनल आनी ह्या वरवीं थंयसर आमी पळयता काजर अनल करचें आमी पळयता
पूण जेजू कित्याक हें काजर मोडूंक जायना म्हणलें थंयसर उल्लेख करता वा पवित्र सभा कित्याक अनलमेंट दिना कित्याक म्हळ्यार हर एका ल्हान ल्हान संगतेक अनलमेंट आमी दिवंक गेल्यार थंयसर आमी तांकां प्रदवार करूंक वा आनीक मॅरेज कॉन्ट्रॅक्ट करूंक अवकाश करून दिल्ल्या भशेन जाता म्हणल्या उद्देशान हर एक अनलमेंटाक वा डिवोर्सा खातीर एप्लिकेशन येता आसतना पवित्र सभा चड टायम घेता मात्र न्हय तांकां राजी संदनां आपयता आनी ह्या राजी संदना वरवीं तांचीं कुटुंबां तांचें कुटुंब परतून बांदूंक प्रयत्न करचें जावन आसा पवित्र सभेंत हांव आनी ह्या खातीर जेन्ना जेजू लागीं सेम केस येता मार्काचो वांजेल अध्याय 10:1 आनी मुखार आनी जेजू म्हणटा आदीं तावनूच देवान दादलो आनी स्त्री कन्न रचला तें देवान सोडला तें मनशान मोडनाय म्हणटा आसतना काजर देवान घडलेलो संस्कार आनी आमकां तो मोडूंक अवकाश ना आनी निमाणें जावन काजर कुरपेची जर हें आमी कशें समजता आनीक परतून कोरिंथकारांक बरयल्लें पयलें पत्र अध्याय 7:14 भाग्यवान पावल म्हणटा कित्याक म्हणल्यार आपले भावार्थी बैले वरवीं एक अनभावार्थी घोव पवित्र जाता तशेंच आपल्या भावार्थी घोवा वरवीं एक अनभावार्थी बायल पवित्र जाता अशें न्हय जाल्लें जाल्यार तुमची भुरगीं अपवित्र जाती हांगासर थंयसर उल्लेख केलो आसा जेन्ना आमी म्हणटा हें चड हांव एक्सप्लेन करना पावलायन प्रिविलेज जेन्ना कातोलीक वा आनी इतर मदीं आमी काजराचें जाता आसतना थंयसर इगर्ज मातेन एक विशेष मान्यता दिल्ली आसा आनी अशें भावार्थी घोवा वरवीं अनभावार्थी स्त्री भावार्थी जावंक जाता वा वैसा वर्सा भावार्थी स्त्री वरवीं अनभावार्थी घोवाक क्रिस्तांव जावन अशी देवाची कृपा येवंक जाता म्हणलेलो उल्लेख हांगासर केल्लो आसा आनी हांगासर जायती उल्लेख आसात जो हांव सुवांजेला 1:16 आमी वाचता ताची परिपूर्णतेंत हांव आमकां सर्वांक कुरपे वयर कुरपा लागला परतून काजरी साक्रामेंत कुरपेचो आनी ह्या साक्रामेंता वरवीं आमकां कुरपा लागता आनी निमाणें जावन परतून गौदियम एस्पेस वॅटिकन सेकंड दस्तावेज म्हणटा This is the love of spouses exalting gifts of grace and of charity. घोवा बायलेमध्ये असलो मोग तांकां एक उंचल्या शिखराक व्हरून पायता तर आज आमची कुटुंबां आध्यात्मीक मळार कशें आमी वाडयत हाऊ कॅन वी इम्प्रूव आवर फॅमिलीज स्पिरिच्युअली आनी हांगासर हांव थोडी सलाह तुमच्या मुखार दवरतां आमी म्हणटा साक्रामेंतांत आमी भाग घेवच्या वरवीं आमीचें कुटुंब आध्यात्मीक रितीन आमी वाडोवंक साध्य आसा आनी देवाचे उपदेश आनी पवित्र सभेचे उपदेश पाळच्या वरवीं आमी भावार्थांत आनी पवित्र सभेच्या मोगांत गुण जावंक साध्य आसा आमचे साक्रामेंताचें जिवीत आमी जियोवच्या वरवीं आमी एक साक्ष दिवंक जाता आनी निमाणें जावन काजारी जिवीत एक साक्षीचें जिवीत जावन आमी जियोवच्या वरवीं आमचें कुटुंब एक आध्यात्मीक रितीन वाडोवंक आमी साथ जाता आनी देवाच्या उतरांत भाग घेवंक आयकोवच्या वरवीं आनी मात्र न्हय पवित्र सभेचे खरें सांदे जावन आमची जबाबदारी आमचें काम बऱ्यान करच्या वरवीं आमचें कुटुंबां आध्यात्मीक रितीन वा साक्षीचें कुटुंबां जावंक साध्य आसा तर हांव हें एक नियाळ पोप फ्रांसिसाच्या मागण्या वरवीं हांव आखेर करतां पोप फ्रांसीस कुटुंबा खातीर मागणी अशें करता देवा आमच्या सर्गींच्या बापा तुज्या पुता जेजू आनी सोडवंदरा मुखांतर पवित्र सभेच्या कुटुंबांक आमकां तुजी पुतां आनी दुवा केल्यात तुजी कृपा आनी मोग संवसारांत अशा सर कुटुंबाक सुवार्थेक विस्वास रावंक आदार दिवं दी भाग्यवंत कुटुंबाची देख आनी पवित्र आत्म्याचो आदार आमच्या कुटुंबाक मार्गदर्शन जावं दी चड करून कुटुंबांत अशा कश्टांत अशा कुटुंबांनी मागण्याची आनी एकवटाची जावन सदां तुजें सत सोदून मोगांची शिखर हें आमी मागता जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं आमेन जेजू मरी जुजे आमच्या कुटुंबा पासत विनंती कर आमेन.